मनोज परबाचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीत अंतर्गत वाद सुरू जाला। पक्षाचे फुडारी डॅगली फेर्नांडीसान मनोजाचो राजीनामो मान्य केल्ल्याचेर प्रश्नचिन्ह उबे करून फुडारपणाचेर गंभीर आरोप केले। तशेंच मनोजान जाप दिवपाची गरज आसा अशें तांणी मत मांडलां। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पक्षांतल्या घुसपागोंदळाक लागून राजकीय वातावरण गरम जायत आसा। पळयात। मनोज परबाचो राजीनामो मान्य जाल्ल्याचेर पक्षाचे फुडारी डॅगली फेर्नांडीस हाणें सरळ प्रश्नचिन्ह उबें करून पक्षाचे निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेचेर दुबाव उक्तायलो। तशेंच मनोज परबान राजीनामो कित्याक दिलो, मनोजान उत्तर दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणें मत मांडलें। पणजे जाल्ले सीईसीचे बसके उपरांत पक्षांत गंभीर चर्चा जाल्या असो दावो करून कांय फुडाऱ्यांनी पक्ष बंद करपा विशीं लेगीत चर्चा केल्या अशेंय फेर्नांडीस हाणें सांगलें। तशेंच हे बसकेचो पुराय व्हिडिओ जाहीर करपाची मागणी करून पक्ष फुडारपणाक आव्हान दिलें। आमकां एंटी पार्टी टॅग कित्याक दिले हाचेरय तिडकिल्ल्या डॅगलीन स्पश्टीकरण मागलें। पक्षांतलो हो अंतर्गत संघर्श वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कार्यकर्त्यां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करता अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। नीज गोंयकारांक चुकीची म्हायती दिवंक फावना अशेंय फेर्नांडीसान पक्षाच्या घडामोडी विशीं आपली नाराजगी उक्तायली। बसकांनी गुप्त चर्चा जाल्ल्या आरोपांक, प्रत्यारोपांक आनी दाव्यांक लागून आरजीपी भितरलें अंतर्गत राजकारण गरम जाला आनी फुडल्या कांय दिसांनी हो वाद कसो जाता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें। आम्ही एंटी पार्टी मिटींग घेतली म्हणून जाल्यार आमकां कळोंक जाय आमी ती मिटींग कोणा बीजेपी बारा गेयल्या, आपा बारा गेयल्या, काँग्रेसा बारा गेयल्या हे आमकां कळोंक जाय आनी तो टॅग एंटी पार्टी म्हणून कित्याक पडलें हेचे पयलीं आमी अशें करून मिटींग घेवन डिस्कशन करून आमी मागीर आमगेले पार्टी बोगले जावं सीसी मेंबरां बरें दवरताले जाल्यार हीच एंटी पार्टी मिटींग म्हणून तुमी कशें तेका टॅग लावंक सोदताय जाल्यार आमी आमकां कांयच अधिकार ना। एक पार्टी कितें रॉंग करता वो सीईसी मेंबर कितें रॉंग करता जाल्यार विचारपाक हे कसलें राजकारण। सो हिंगा हे मिटींगेचेर सोन तुमी तो ब्लेम गेम खेळपाक कॉमेस केल्या आनी ही जावपा जायना आसलोली। जेन्ना आमच्या लिडरान सो-कॉल्ड सुप्रिमो बाब मनोज परब हाणें रेजिग्नेशन हाडून दिलें, तुमी ताचें तें रेजिग्नेशन कशें एक्सेप्ट केलें? तुमी कोणा कडेन विचारलें? वो दुसरे मेंबरांक वो ब्लॉक कमिटीज तुमी कन्सिडरेशनाक घेतलें ताचें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करचें पयलें आनीक एक विचारता तेका टायम लिमीट आसलो तें रेजिग्नेशन घेवपाक ताचें हँड ओव्हर घेवपाक हें सगळें जाल्लें। कसली हाज येयल्ली त्याच टायमार तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाक तुमकां जाय आसलोलें हें ब्लेम आमचेर येवपाक जे भाशेन तुमी आतां तो फॉल्स नॅरेटिव्ह सेट केला मडगांव मिटींग गेली आनी ताणें रेजिग्नेशन दिलें। अरे हें कसलें राजकारण? एक मिटींगेचेर तरी ते कडेन हें सांबाळूंक जाय ना जाल्यार गोंय आनी कितको सांबाळलें रे तुमी? जे दैनीक गोमंतकान जे आज दाखयलां न्हू तेंच हें 4 वर्सां अशेंच चलतालें म्हूण आमकां आमच्या आमदारूय सांगतालो पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी चोयलें। एक रिस्पेक्ट म्हणटो आसूं जाय आसलोलो। अरे उलोय आसलोले पूण त्या लेवलाचेर उलोय आसलोले। हें कितें वस 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 म्हळ्यार तो तुगे घराको येयल्लो तो तुगे मावंड येयल्लो। जायते लोक पयले एक उलयताले आतां दुसरें उलयताय। मेल्ले हाडल्यान 12 खबरो म्हणटाय न्हू त्यो जालोल्यो आहाय। जेन्ना मनोज परब पार्टी आसलोलो तेन्ना एक कलर दाखयतालो, आज मनोज परब गेलो म्हणटकीर दुसरो कलर दाखयताय। हेजेर गोमोन येता हितू कितें आहा तें आनी आज तेमी दाखोवन दिलां हे इलेक्शन भोगले पावलो आसतना हे सगळें मॅस कित्याक घडलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।